देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. क्रिस्तांव धर्माचे फिलॉसॉफी प्रमाणे आमकां अशें सांगता. पयलें, सेल्फ डिनायल, आपल्याकूच नाकारूंक. दुसरें, सेल्फ कंट्रोल, आपूण सुरक्षिता प्रमाणे वागूंक. तिसरें, सेल्फ रिस्ट्रेंट, आपल्या कडेन जाता ते भाशेन ओडून दवरूंक. सैतानाची फिलॉसॉफी अशी आसा, तुका जाय ते भाशेन जिये, तुका जाय तें कर, दुसऱ्याची तुका गरज ना आनी हें जिवीत तुजें. आयचो जबाब म्हणटा, सोमिया, तुजीं उतरां सासणाचें जिविताची. ह्या जिविताची चाल चलूंक जायत्यो अडचण्यो आसात. जायते फावट आमच्या इश्टामित्रांक लागून आमी नाका तें करूंक पावता. संवसारी बंदोण्यांक लागून देवाक पर्यान विसरता. दुडवां खातीर कितेंय करता. आमचें जिवीत निटायेन हाडूंक आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें आमकां जिविताचे कायदे दिता. ते म्हणल्यार 10 उपदेश. आमचें दुसरें वाचप कोरिंतकारांक चिटी वेलें आमकां सांगता की आमच्या जिविताची वाट जावं दी जेजू क्रिस्ताची कुर्साची वाट. कोरेजमांत आमी कुर्साची वाट करता, पूण कशी जायत हांव ही कुर्साची वाट चलतां. आयज शुभ वर्तमान आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें. देवाक मानता तसलें तुमच्या जिविताचें मंदीर बांदात म्हणटा जेजू क्रिस्त. पयशांची आशा, संवसारी आशा, आपस्वार्थीपण आनी हेर वायट विसव आसात ते जेजू भाशेन उमटून भायर उडयात आनी देवाक मानता तसलें गुणांनी आनी फळांनी नेटयलेलें मंदीर बांदात. आमच्या जिविताची फिलॉसॉफी जावं दी न्हय सैतानाची, पूण क्रिस्ती फिलॉसॉफी. हे परी देवाचे उतराचेर पातयून जिविताची आमी चाल चलुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.